Carmel dongra sobci saivini azam sumantuka Magni amci gel varge sarga zondi ashirvada Jinie parva बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो कार्मेल मायेच्या ससायन सासनीक जिविताची वाट धरया जेजू क्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आख्खी पवित्र सभा आनी विशेष करून कार्मेल मायेची पराब व्हडा उल्हासान संभ्रमता ह्या फेस्ताक बेंतिनेचें फेस्त म्हणून वलायलां 13व्या शेंकड्यान कार्मेल वर्दीचेर कश्टांची आनी विरोधपणाची कुपां उदेल्ल्या वेळार मोरयेन आपले नेसान कार्मेलितांक दिवन तिचो सांगात आनी आदार बसयलो ह्या वर्त्या गडित्याचो आज आमी उगडास काडटा आनी कार्मेल माया मुखांत देवान आमचेर उतुल्ल्या सर्व बेसांवां खातीर ताका आमी दिनवासता ह्या अर्घ बेटेन वांटो घेता आसतना कार्मेल मायेच्या मांतांत रावून जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक जाय अशी कृपा मागून घेवया आमी भेटूनचें बलिदान सरस्वरा देवा मांडच्या खातीर आमची पदकां आमी कलतेपणी ओळखून घेवया हांव पदकी सबद्रा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मना चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें साडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध व्हड अपराध ह्या पासून म्हगे सदां संकामरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससाच्या जिविताक पावो आमेन. Sumia kaklutka Sumia kaklutka Krishna kaklutka Krishna kaklutka Sumia kaklutka Somia kaklutka Mahima deva usagi ani shanti tacha ista somsari Servispora deva Sargicharaya Sarvaveda Deva Bapa Ami tuka namaskar karta Ami tuka dinvasa तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे
जेजू क्रिस्ता एकलो पवित्र एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सुरेश्वरा बोवर्ते बापा आदल्या करारांत कार्मेल दोंगर तुवें प्रभातांच्या मुनियपणान वाडलोय. या नव्या करारांत तुज्या पुताच्या माये मारिपाच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय. या आवयच्या आदारान जेजूक एकवटून दिसान दीस अदीक पवित्राच्या दोंगरार सोडून वचूंक आमकां तूं फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलिया कार्मेल दोंगरार चडलो आनी धरणीर साश्टांगसर पडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंपरा मदें घाली. ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें, वयर चड आनी दर्याचे कुशीन पळय. ताणें वयर चडून पळयलें आनी म्हळें, कांयच ना. ताणें ताका म्हळें, परतून 7 फावटी थंय वच. 7वे फावटी सेवकान म्हळें, मनशाच्या हाता येदें एक खूप दर्यांतलें वयर सरता. एलियान म्हळें, वच आनी आहाबाक सांग, तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवचे पयलें सकला वच. थोड्याच वेळान मळब कुपांनी काळें जालें, वारें वाडलें आनी धारींनी पावस पडलो. देवाचें उतर हें. देवाची उडोवका. व्हड आमकां तुजेशी मुरये दुलोबी अंकवारी सलच्या कामी तुज्या पावलांनी. ओढ आमकां तुजेशी मरी दुलोबांकारी सलच्या कामी तुज्या पावलांनी. सर्वेस्वरा, तुज्या पवित्र दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत? जो कोण नितळ जिणी जियेता, न्याय नितीन चलता, काळजांतावन सत उलयता, आपल्या जिबेन पेल्यासो निस्कुचार उलयना. ओढ आमकां तुजेशी मरी दुलोबांकारी सलच्या कामी तुज्या पावलांनी. जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना, शेजाऱ्याचें नांव पाड करिना, जो कोण अणव्या मनशाक कांटाळटा, देव भिरांतेच्याक मानान लेखता. ओढ आमकां तुजेशी मरी दुलोबांकारी सलच्या कामी तुज्या पावलांनी. सा पावलून गालात घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, नेमलेलो काळ भरती जाताच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रा काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा काल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो ओत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, पगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशे सो दायजसो वारेस्तरी तूं जालाय. देवाचें उतर. देवाची उडोवका. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
देवाचें उतार आयकून तें पाळतात तें खरेंच सुभागी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोफे असो. महिमा तुका येसुया. वखणी तुका क्रिस्ता. त्या संदर्भात पवित्र आमचे येता आणि मोरयेच्या कुटुंबात पयलो येता देवाचे स्वता जाता तसो पवित्र आमचे पयली येता आणि आत्म्याची कृपा पावसाच्या रितीन देवता म्हणजे ह्या कडेन देवाकांनी आमचो गांव पयलो उलो मारता. तिसऱ्या वचपाक या आमी जेजू क्रिस्त कुसारून पळोवन आसतना आमकां मोरयेचे अधीन करता. मोरयेक आमचे अधीन अजून अशें आमी मोरयेक आमचे आवय उलो मारता. तर आमच्या आज आमी प्रश्न करतना दोन संख्येन आमी उलोवंक जाय. आमचे समोर दोन आंब्याचे मागून हाडल्या. आमची दोन आंब्या मोडल्या. ताचे पुण्या जावन आसा जेजू क्रिस्त. दोन खांबे जावन आसा. पयलो खांबो देवाचो उतार जावन आपल्याला आनी दुसऱ्या वचपाची टॅक्सी येता. देवाच्या उतरान रावल्या
नियाळ असो तांबो वो दिसोन येता मोरयेच्या जिन्यान. ते मोरयेचे जिन्यान प्रत्येक जण दोन गणिता की भुरग्याक प्रसूत जाल्ल्या वेळार पेरदेस जाल्ल्या वेळार दुसरें उसा मुळाची खूब वाचले वेळार भोग घालिना हात भोग घालिना पुताच्या संत दिसांनी कबूल करता आनी आमकां भुरगीं करता. अशें आसतना आमची जी नंदन जायची जाल्यार दोन तुमचे आमी उडाक करूंक जाय. हे देवाचें वता तो एक खांबो या खांब्याचेर पयस बाबा करूंक जाय. जेजू क्रिस्त आयलो जाल्यार त्या सुद्दां दुसरें नियाळ देवाच्या उतराचो नियाळ. ह्या कार्मेलीताच्या रेबेन संक्षिप्त तरान गेला देवाच्या उतराचो नियाळ. आमी जायतीं कामां करता जावं पूण देवाच्या उतराचो नियाळ भोव मुख्य जावन आसा. ह्या दोन काम्याचेर आमची अदमेचेरी पवित्र सभा क्रिस्त म्हणल्यार पुण्याचेर बांदून हाडल्या. तर भाव भयणीनो, आज आमी हे व्हडले फेस्त करतना ही दोन सतां उडास करूया. पयलें देवाचें उतार, दुसरें आमच्या भावाचो नियाळ देवाचो उतराचो नियाळ हाचे मेलपत्र पळय आमच्या हे भागाचो बोल उबे रावन सतमंता म्हणया. सतमंता सपुत्रा बापा सदा आणि भितर विचारा सरा आणि जेसू क्रिस्ता ताच्या एकलाच पता आमच्या सुन्या जो पवित्र वरगर समलो आमकां मयता जमलो पॉन्स बिला ताका ताणे कसुसले ताका गुसा जडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो दिसा मेला तो पुत्र जिवंत जालो सगळा सोडलो सपुत्र बापाच्या उच्या बसला Tenta cirenci आणि मेलांची मुसबी करून पळयतलो सदमंता पळयतना कतोली पुरी सभे भक्तांचे वैकता पतकांचे बक्षाने कुडीची जिवान पावस ससाची जिवीत आमेन. शेतान तुझ्या फुल्यांत फुलां विविध रस्ता स्वादीक फळां आमी बापा तुझी भुरगीं बाळां कानी घेवन आयल्या पांयां तळां घे बापा घे उंडो घे वाय मनशा वावरांक केलो प्रितुमेन दिलो बदल मासारतान क्रिस्ताच्या घे बापा घे गुंडो घे वाय मनशा वावरांक केलो प्रितुमेन दिलो बदल मासारतान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमीक आमच्या नेक्या पयसबेच्या दवा सदीस मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयच्या भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावं निर्मी म्हणून आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिन वाचुया. बयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदर आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सवत आमी तुका दिन वाचूं फावो. वो कायदो नितेसो
आनी आमच्या फायद्याचो. कार्मेल माये नित्य हांव करी मोरयेक आमी नमान करता आसतना एका थोड्यान तुका वाखणता. तुका वंदिता तुजी कीर्त परगडता. आपल्या अंकोपणाची वडवी सांबाळ पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुवें एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नी प्रकाश तिणें संवसारा पावयलो तोच जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताच्या उदेशीन देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणतात. तांचे संग ते आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dălbărasul servesc por tu. Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ स्वर्गी तुका जय, ओ स्वर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ स्वर्गी तुका जय, ओ स्वर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुखुशेन कश्ट मरण सोंसवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नी कराराचें रगात. पातकांचे मुखसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासो तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Bortoso good purgatoria. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही यत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी सोडोवणेची काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितेमेचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टकथेंत अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या पजळेंत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंखार मरे देवाचे मये सांगाते भगवान तुझे तुजो पती भगवान धर्म दत्त आनी सर कळ्ळें तुका आमा वयल्यान
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावोंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जे सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी आतां म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे राज तुझी खुशी सदा जाता तुझी संसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां आनी आमचे चुकलेल्या मुश्ता तुझे आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या मागाणी आमच्या सुरंदराचे जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान अत्रयतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मुळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशोर मेळून तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जे येताय राजर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळीच्या जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Laleta imojikut mojekade tuka bogu asheta. Pratuya
कनवळे बापा बघेल आमकां मरेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणात दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान आमी तुका उलो मारता त्याच आमकां मरेची देख घेवन तिचे वरी आमकां पावस जाल्यार सोडून दराची भक्तीपणी साखर करूंक कृपा दी या आमी कलते बरी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो. तकली बघून देवाचे विशेष आशीर्वाद घेवया. भाग्यवंत आमकां मरयेचो पूस जावन देवाच्या पुता मनशा कुळाची सोडून केली तोसो आमकां आपल्या देण्यानी बोरू. आमकां मरे उदेशी जिविताच्या रस्त्याना तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरू. आज आमकां मरेच्या परबे दिसा तुमी संतोश बरी आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदात तुमची काळजां भरूं आनी आमकां मरयेच्या मजतीन सत्संच्या संतोषां आमी सगळीं वाळू. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कर्मे दोंगरा वयले सायबिनी नवमा तुका शरोतिनी सर संसाराची तुरानी पावन करी पैनारी चिनी देवा कुशी कल्ती मन घालो सर्वंदारा संसारात दिलो. सर कसो मोगान वागयलोय मिसा वावरा तयार केलोय. कार्मेल दोंगरा वयले सायबिनी नवमा तुका शरोतिनी सर संसाराची तुरानी पावन करी पैनारी चिनी. मुखार पुता सोबे ओंकार मरे आशीर्वाद आमकां. भगवंत तुझे कृपेन निवड आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.